काणयेचें नांव अशी एक मोगाची काणी. काणयेकार किशू बारकूर. सादर करता जिता गोन्साल्वीस. कितें बरोवं, कशें सुरू करूं म्हाका कळना. जें हांव बरयतां तें तुजे इतून पावतलें म्हणूनय हांव नेणां. तुका कशें आपोवचें तो म्हजो मोगच जावन आसलें. तरी मोगा म्हूण तुका केन्नाय म्हणलें ना. काळजाचो गोंडो तशें आसलें तरी तुका केन्नाय सांगलें ना. कशें तुका उलो मारूं म्हाका बिलकूल समजना. पूण म्हाका उडास आसा तावन तो म्हजो उडास जाल्लें तें मात्र हांव जाणां. एक खीण लेगून सोडिनासता, वेळ घडी लेखिनासता उडास जावन म्हाका दसलाय. काय तुकाय हांव तशेंच? तूं केन्ना म्हज्या दिसांनी खिरलें, रातीचीं सपनां जालें म्हाका कळ्ळेंच ना. उडासा मार्गार पाटी पाटी वेता तूं सकाळींच्या इस्कालाक चलून येवचें म्हाका दिसता. तूं 8वेंत आसलें आनी हांव 9व्यांत. सोजा गेल्या सांख्या उपरांत आमची वाट एक जातली. हांव म्हजो वेळ एडजस्ट करून तुका थंय राखतलों. उपरांत आमचीं उतरां मळबार सोडून उपतलीं. काळजाक पाखां फुलतलीं. आमच्या समकार इस्कोलाची गेट केन्ना उदेतली बिलकूल कळनातलें. तुका उडास आसा? त्या वर्सा इस्कोलाच्या पार्लिमेंटांत हांव कसलोगी मंत्री जाल्लों आनी तूं उपमंत्री जाल्लें. नशिबान म्हूण चिंतलें. ताच्या फाटल्यान हांव कितलो खेळ खेळ्ळलों तें तुका ह्या सिस्टर रोजमेरीक जावं कळनातलें बरी हांवें कितलें उद्दवरण घेतलें जाणाय. कांय वर्सभर तुजे लेगीं वेगवेगळ्या निबांनी उलोवं येता न्ही. अंकलान हाडिल्लीं गल्फाचीं चॉकलेटां तुका दिवचें म्हूण पोत्यान दवरिल्लीं. दिवचें धैर्य नासता, हांवूय खायनासता तशेंच कडून गेलीं जाणाय. हांव 10वेंत पास जावन पयशिल्ल्या ज्युनियर कॉलेजीक वचूंक आसतना तूं थंय आसचें नाय म्हणल्या एकाच कारणाक कितलेशे फावटी हांव नापास जाल्लों तर कितलें बरें आसतें म्हूण हांवें चिंतलें ना. पास जाल्ल्याक म्हाकाच हांवें हेटलें ना. आमचें ज्युनियर कॉलेज आनी तुमचें हायस्कूल एकामेका पयस आसलीं. तरी फकत तुजेर एक दिश्ट घालचें पसत आनी म्हाका पळयता तुज्या गालांनी उदेंवच्या तामसणे पसत कितलेशे फावटी दनपाराच्या जेवणा विरामा वेळार कोणाकोणाची सायकलां मागून हांव थंयसर येतलों. थंय पर्यंत तें सायकल माडोवन येवन वेतना दनपारां जेवल्ल्या भुतयेंतली पेज खंयसर मायाक जावन वतली कोण जाणा. सांजेर क्लासी जाता पर्यंत म्हजे 12 ब्रेस्तार आनी 13 शुक्रार जातले. मुखल्या वर्सा तूं पयले PUCक भरती जाता पर्यंत कितल्या करंदायेन तें वरस हांवें खर्चिल्लें तें भोवशा देव आनी हांव मात्र जाणाव. तुका कांय ताची खबर आसली? ज्युनियर कॉलेजींतली गजाल वेगळीच. सुत्तुरांतल्या 4 गांवच्या ते एक मात्र ज्युनियर कॉलेजींत शहरांतल्या कॉलेजी बरी चेडे चेडवांची भरसवणी बिलकूल नातली. हायस्कूल पर्यंत माद्रींक खाल आसल्या इस्कालांनी सुडाळ वाडलेल्या आमकां हांगाच्या भोंवतणेन बांदून घाल्ल्या बरी जातलें. एक चलो आनी चली मेळ्ळीं उलयलीं म्हणल्यार करडाक उजो पेटयल्या बरी. तरी हांव तुवें इश्टिणे संगी येवच्या वेळारच म्हज्या इश्टा संगी सुट्टालों. गाद्या मेऱ्यांनी आमचे पंगड इल्ले मुखार पाटी चलून वेतना हांव फकत तुका आयकूंचे पसत व्हडल्यान उलयतलों हांसतलों. तुजें ध्यानय हांगाच आसतलें तें हांव बऱ्यान जाणा आसलों. तूं म्हजे नोट्स मागतलें, लॅब रेकॉर्ड विचारतलें. जर तूं विचारशी म्हूण म्हाका पयलेंच कळलेलें तर हांव पयल्या PUCचे नोट्स आनी रेकॉर्ड कितलें बरें करून करतों कोण ना. दुसऱ्या वर्साचे म्हजे रेकॉर्ड अव्वल नंबराचे आसले. मुखल्या वर्सा तूं विचारतलें तुका तांची गरज पडटली म्हणल्यार एकाच शेवटान म्हजी तांकी व्हरती मिनत त्या नोट्स आनी रेकॉर्डांचेर घाल्ली. आमच्या लेक्चररांक आजापशें जाल्लें. पयल्या वर्सा मर्यादेन एसायनमेंट दिनातल्या चेरक्याक दुसऱ्या वर्सा खंयचो भूत लागला म्हणून तांकां कळूंक नातलें. तूं म्हज्या रेकॉर्डांची मजत घेताय म्हूण जाणासलो बायोलॉजी भट तुका तवळ तवळ उतरां तीर मारतलो म्हूण तुवें सांगिल्लो उडास आसा म्हाका. सांजेचे क्लासींतावन घरा येतना गाद्या मेऱ्यांनी तुका उतरोवचें पसत सरारा चलोवन तुका ओवरटेक करून घरा येवचें आसलें. घरा पावुर्लेंच बूक उडोवन परत एक फावटीन तुका मेरेर उतरोवचें पसत खंयच्याय निबान भायर सरचें आसलें. ते 1 फूट रुंदायेच्या मेरेर तुका उतरतना
तूं म्हज्या भोव लागीं येवच्या त्या एक अपूर्बेचे घडये पसत, त्या खिणा म्हज्या आंगान सरच्या त्या विजे पसत कितलेशा मैलां फुकटाक खावन सरलो ना. तुका उडास आसा, त्या वर्सा नाताला रातीं मध्यान मिसा वेताना हांव आमच्या घरच्या संगी, तूं तुज्या घरच्या संगी, आमी दोगांय तांचे प्रास 4 मेटां मुखार. पुनवेच्या सन्न्याक गादे दुदांत बुडोवन काडिल्ले बरी दिसताले. शेतांचेर मांडुल्ले धवत तेंबे त्या सन्न्याक मोतयां बरी परजळतले. आनी दसंबराचे हिवांती हांव बारीक घामेतलो. गादये उतरन पेंटेन पावूंक आमी रस्त्यार एकामेका बराबर चलतना हांव तुजे संगी रेस्पेराकच भायर सरला अशें म्हाका भोगतलें. पयस खंयसर स्वादिकरात भागीरात हळवायेन आयकतलें. खरेंच सांगता, तसलो दैवीक अनुभव म्हाका जिणेंत परत जाल्लो ना. तुजी हात धरची पिसाय म्हाका इतली येतली, म्हजे दोनी हात हांवें घट्ट बांदून दवरले. तेन्ना सांग म्हाका, तूं कितें चिंतलें? ते दीस कितले बरे आसले. दिसाक एक पोटी तुका पळयलें आनी तुवें अमृके हांसूं दिलय तर हांव कुशेच्या अमलान पिकतलों. तूं हांसता तुज्या गालांनी पडच्या पणकुलांनी बुडोवन रावी अशें म्हाका भोगतालें. तूं कशें आनी केन्ना म्हजे जिणेंत तितलें मिसळालें म्हाका बिलकूल खबरच जाली ना. त्या मिसळावणेंत म्हजे प्रास तुजोच वांटो चड आसलो. या तूंच आसलें, हांव फकत नांवां खातीर आसलों. म्हजे जिणेचो शेवटच तूं म्हूण हांव चिंतलों. त्या वर्सा व्हडल्या फेस्ताच्या सांतेंत हांवें चेरीत रचली. गांवांत आमच्या पयल्या पोटी तरण्या चल्यान एका तरण्या चलयेक फेस्ता सांतेंत आयस्क्रीम घेवन दिल्लें. तुवें कितलें दौडून तें काण गेल्लें. पूण ही खबर फकत खबर जावन उरूंक नातली. त्या वर्सा गांवांत प्रायेक पाविल्ल्या हर एका चल्या चलयांनी फेस्ता सुरयो बुडचे पयलें एकामेका आयस्क्रीम खावयल्लीं. फाटल्या 4-5 म्हयन्यांनी फेस्ता खातीर जमो केल्ले पयशे एकाच दिसान आयस्क्रीमा फाटल्यान उदाक जाल्ले. मायकलाच्या रोसा रातीं आमी तांगेर डेकोरेशन करूंक गेल्ले तेन्ना तूं थंय आसलें. हांव वणटीर कागदा फिंताची काळजां चोडयतालो आनी तूं म्हाका टेप कातन दितालें. वणटी वयल्या त्या फिंताच्या काळजां भितर मायकल आनी ताच्या व्हंकलेच्या नांवां बदलाक म्हजें आनी तुजें नांव बरोवची म्हजी गिरांत त्या दीस कितल्या कश्टांनी हांवें दामून धरिल्ली तें हांव मात जाणां. तुकाय तीस आशा नातली? खंयसर गेले ते दीस कोण्णा. तवळ तुकाय म्हजो सांगात बरो लागतलो तें हांव जाणा आसलों. म्हाका पळोवंक नाय तर, पळोवन हांसलें नाय तर तुकाय समाधान जायनातलें तें म्हाका कळीत आसलें. ना तर तापान पडून हांव 4-5 दीस क्लासीक येवंक नातल्या वेळार तूं नोट्साच्या निबार आमगेर घरा म्हाका पळोवंक येतें नाय. ऑक्टोबराच्या रजेंत स्पर्ध्याक पदां शिकोवंक म्हूण म्हाका घडये मेळतें नाय. तुका पदां शिकयतना म्हजो गळो सुकतालो आनी ताळो सुटनातलो आनी तूं तुज्या संगीत मेस्त्रीच्या हालातीचेर अमृके हांसतलें. म्हज्या काळजा मनांतले हाल तूं बऱ्यान जाणा आसलें. तुकाय तशें जातलें न्ही. 10वेंत आसता क्लासीक अव्वल नंबरार पास जाल्लो हांव PUCन नापास जाल्ल्याक फकत तुका गुन्यांवकार थारयतां. जर तूं त्या नमुनेर म्हज्या काळजांत पाट बांदून बसूंक नातलें, कॅमिस्ट्रीच्या इक्वेशनांनी, मॅथ्साच्या थियरमांनी, फिजिक्साच्या प्रुफांनी आनी बायोलॉजीच्या सेल्लांनी फकत तूंच म्हाका जळका नातलें तर हांव PUCंत उण्यार उणें फस्ट क्लास तरी येतों. त्या दिसांनी तूं म्हज्या जिणेंत इतलें घुसून गेल्लें, परिक्षेच्या पेपरांनी हांव तुजींच नांवां सोडून दुसरें कांय बरयल्लें वा ना ती म्हाकाच खबर ना. वचूंक कुस्कुटाचें मन नातलें तरी दुसरी वाट नासता हांवें बंबयची वाट धरिल्ली. गांवच्या नाक्यार हायवे लागीं बसाक राखच्या म्हाका पावंक घरचीं आनी एक दोगीश्ट आयिल्ले. बस सुटच्या वेळा पयलें तूं खंयसर वेचें अचानक त्या वाटेर पाशार जाल्लें. म्हाका मेळिल्लें, बस सुटता पर्यंत रावल्लें आनी तूं थंयसर खंडीत येतलें म्हूण हांव कित्याक पयलेंच जाणा आसलों. बस सुटूंक
सुटून मुखार वेतना भिजिल्ल्या म्हज्या दोळ्यांक तुज्याय दोळ्याक हांचीनी दुकां दिसलीं. या तशें म्हाका भोगल्लें मात्र. बंबय पावल्ल्या उपरांत आवाज नासता भितर गेल्ल्या रॉनीन जेन्नीच्या हातांतलीं पेपरां एकदम वणकाण घेतलीं. हेय, कितें करना साय? हीं कागदां? अरे, हीं खंय मेळ्ळीं तुका? कितें हो कसरो? प्लीज रॉनी, तीं कागदां म्हाका दी. हांगा कबटांत सगळें सामान करया म्हणटना हीं मेळ्ळीं. तूं इतलें पुरो बरीशी म्हूण हांव नेनासलें. प्लीज दी न्ही. जेन्नीन कबटांतलें सर उस्तून घाल्लें. पोरन्यो तसविरो, फायलां, बूक. इनफॅक्ट हांवूय हींच कागदां सोदून आसलो. आपली टाय सडील करता रॉनी म्हणालो. कितले वर्सां जालीं हांव चिंतलो तीं खंय तरी गूल जाल्यात म्हणगेन. मोचे निकळावन तो जेन्नी सावें त्या कसऱ्या मोदेंच बसलो. भुरगीं खंय गेल्यांत? जेन्नी ताका वणकलें. रिनू डान्स क्लासीक गेला. येतना 6:30 जावंक पुरो. धाकटो सकयल बिल्डिंगांतल्या भुरग्यां संगी खेळटा. भोवशा तुजें कार गेटी भितर एकतना पळोवंक ना आसतलें. तें सोड. सांग म्हाका हें कितें बरयलें? सांग म्हाका कोण तें चेडूं? ओहो, तें पुरो तवळचें पिशेपण. सोड ती गजाल. रॉनी थंयचो उठोवंक लागलो. सांग न्ही रॉनी प्लीज, मुखार कितें जालें? जेन्नीन ताका सोडलें ना. जावचें कितें? हांव बंबय पावून पुर्ती 4 वर्सां जायचे तर ताचें काजार जालें. तुका खबर नातली? तूं वोगोस रावलय? खबर जावची. ताणें म्हाका गांवांत तावन कागाद बरयल्ले लेगून. ताचें पयलें आनी निमाणें मोगापत्र. आनी तूं गांवांक येवंक नाय? येवन कितें करतो? तवळ म्हाका 22 वर्सां. बंबय गांवच्या कुडांत रावतलो. सामाशें काम नातलें. तें पुरो फिल्मांनी चलता जेन्नी. उटावटीं गांवांक येवन ताचे रेस्पेर जाता आसतना ग्रँड एंट्री मान रोग दो ये शादी म्हूण बोबाट मारल्यार ते आल्तारसून धांवून येवन म्हाका वेंग मारता. सामा सांगचें तर तवळ म्हज्या लेगीत गांवांक येवंक टिकेटीचे पयशे लेगून नातले. रॉनी हांसलो. तुका कितेंच भोगलें ना? दूख आयलें ना? जेन्नी रॉनीच्या टायसंगी खेळटालें. भोगलें, दुखलें आनी जिवितांत कांयच उरलें ना म्हूण चिंतलें सयत. त्या वखदाची म्हजीं भोगणां तुवें आतां वाचलीं. इनफॅक्ट हांव जीवघात करचे विशीं चिंतलो. उफ, जेन्नी नीट जालें. मागीर कितें? जीवघात करचें तितलें धैर्य आयलें ना. उपरांतलो थोडो तेंप अंधकारांत आसलो. वेळा सावें सर सारकें जालें. वाचूंक सुरू केलें. काम करता करता शिकप म्हूण धरसिलें. डिग्री जोडली. काम, प्रमोशन, उपरांत तूं मेळ्ळें. कितलें सोंप्यान सांगताय. तें चेडूं, ताचे विशीं कितें? चेडवां कितें? दोगां भुरगीं आसात. ऑस्ट्रेलियान सेटल जालां. आतांय तवळ ईमेलां धाडीत आसता. इतल्या मोटें जालां. सायन ऑफ प्रॉस्पॅरिटी. रॉनीच्या तोंडार पोखरी हांसो खेळटलो. म्हणल्यार लविना? यू? जेन्नीन उशांत रॉनीक मारलें. म्हाका गोत्तूच आसलें तुमच्या दोगां मदें कांय तरी चक्कर आसात म्हणगेन. हेय, आतां सुरू करनाका. आमचे मदें कांय चक्कर नात जायते. वी आर जस्ट गूड फ्रेंड्स. रॉनीन जेन्नीक आरयलें. म्हजे लागीं उलयनाका तूं. जेन्नी फटकेऱ्या रागान ताचे वेंगेंतलें सुटचें प्रयत्न करतलें. 8व्या-9व्या क्लासीन सुरू जावचो मोग इट्स जस्ट इन्फॅच्युएशन. तितलेंच. सामा प्रायेच्यांचोच मोग जिखचो भारी अप्रूप. चेडवांक कॉलेज जायजे तर बरी सैरीक आयली तर 21-22 वर्सांकच काजार करून सोडतात. तशें म्हूण चेड्यांक त्या प्रायेर काजार जावंक जाता. ते जिणेन ते सेटल जावन काजार जाता पर्यंत चलयांची घरची राखतीत. भारी फिलॉसॉफी उलोवंक सुरू केली. जेन्नी रॉनीच्या वेंगेंत हुळहुळ्ळें. जिणेंत मार खेल्ले उपरांत फिलॉसॉफी आपापीच येता जेन्नी. तें सोड. तूं नवेंत आसता हांव कित्याक दिसली ना? पयल्यान तूं आमच्या गांवांत नातलीं आनी एका वेळा आसलें तरी हांव बिलकूल तुका लायन मारतो ना. रॉनी हांसलो. हां? जेन्नी परत कुबाळ्ळें. डार्लिंग. रॉनीन आपली वेंग बळ केली. ताची बोटां जेन्नीच्या केंसां मदें खेळटलीं. हांव नवेंत आसता तूं 3रेंत आसलें. रिमेंबर? थँक्यू.